नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांच्या दक्षिण भारत प्रचाराक नेट. भाजप संकल्प पत्रात दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्तताय करतलो प्रधानमंत्र्यांचे उत्तर. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी दिली गती. भाजपाचे अमित शाह आणि उत्तर उदेंत भागात जाल्यार काँग्रेसीच्यो स्टार प्रचारक प्रियंका गांधीन राजस्थानात केलो प्रचार. गोंयांत भाजपाचे दोनूय उमेदवार फाल्यां 16 एप्रिलाक भरतले आपले उमेदवारी अर्ज. काँग्रेस 17 एप्रिलाक जाल्यार आरजेपी 18 एप्रिलाक भरतले उमेदवारी अर्ज. आरजेपी 3 अटींचेर इंडिया आघाडी कडेन जागे वांटपाविशीं चर्चा करपाक तयार. म्हादय प्रस्न, बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो आनी पोगो विधेयकाचो ह्या अटींत आस्पाव. आनी इराणाचेर हल्लो करपाक अमेरिका इस्रायल बरोबर आसची ना. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांचो हल्लो थांबोवपाचो सल्लो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री सध्या दक्षिण भारतात वेंचणूक प्रचार करतात. केरळातल्या तिरुवनंतपुरमात प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केले. प्रधानमंत्र्यांनी एलडीएफ आणि यूडीएफ पक्षांचेर भ्रष्टाचारावेल्यान टिका केली. सीपीएम के नेताओं को जो रिश्वत मिली है वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में है. जैसे अकेले त्रिशूर में ही 80 से ज्यादा अघोषित खातों में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत जमा है. अकेले त्रिशूर के सीपीएम जिला सचिव के नाम पर 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई है. जब एक स्थान का ये हाल है तो हम बाकी केरला का अंदाज लगा सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केरळातल्या त्रिसूर हांगा एका जनसभेक संबोधित केले. केरळात एलडीएफ आणि यूडीएफ एकमेकांआड वेंचणूक लढयतात जाल्यार दिल्लीत हेच दोनूय पक्ष मेळून कुटुंबवादाक प्रोत्साहन दिता अशी टीका प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार केली. आपल्या संकल्पपत्रात दिल्ली आश्वासना भाजपा पुराय करतलो अशें उत्तर तांणी दिले. यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है. चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे लेकिन आपके हक में आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे. मजगती प्रधानमंत्री तिरुनेलवेली हांगा लेगीत भौसांकडेन संवाद साधतात. तामिळनाडूत पहिल्या पावण्यार 19 एप्रिलाक मतदान जातले जाल्यार केरळात दुसऱ्या पावण्यार 26 एप्रिलाक मतदान जातले. केंद्रीय मंत्री आणि वडील भाजपा फुडारी अमित शाह वेंचणूक प्रचारा खातीर त्रिपुरा, मणिपूर आणि राजस्थानाच्या भेटीर आसात. अगरतला हांगा भौशीक सभेत उलयतना तांणी सांगले की आदिवासी लोकांचेर आदल्या सरकारांनी अन्याय केला. मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है. भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के
सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। मजगती काँग्रेस पक्षान आपल्या प्रचाराक नेट हाडला। काँग्रेस उमेदवारांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडारी सगळ्या राज्यांच्या दौऱ्यार आसात। काँग्रेस महासचिव आणि स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आयज राजस्थानाच्या भेटेर आसा। अलवर हांगा काँग्रेस उमेदवार ललित यादव हांच्या समर्थनार्थ एका रोड शोत त्यो वांटेकार जाल्यो। खेरीज काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी केरळाच्या दौऱ्यार आसा। वायनाडात जाल्ल्या एका रोड शोत तांणी वांटो घेतलो। वायनाड लोकसभा सुवाते खातीर काँग्रेस आणि आरएसएस हांच्या विचारधारा मदीं लढत आसतली अशें राहुल गांधी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country, because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. गोयात 7 मेक लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातले। सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपापल्या उमेदवारांची नावां जाहीर केल्या, तशेंच नेटान प्रचाराकूय सुरवात जाल्या। भारतीय जनता पक्षाचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक आणि दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धेंपो 16 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज सादर करतले। हे वेळार व्हडा संख्येन भाजपा समर्थक हजर रावचे अशें आवाहन भाजपाचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकार हांणी केलें। ह्या दोन्ही कॅन्डिडेटांचे डिक्लेरेशन जाल्या उपरांत ऑफिशियली आम्ही प्रचाराक सुरवात केली। पहिल्या राउंडा भितर पार्टीचे आमचे कार्यकर्ते आसतले, बरे मागपी आसतले, वेलविशर्स आसतले, तांकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून मेळपा खातीर म्हणून आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट जे आसा त्या दोन्ही कॅन्डिडेटांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर भोंवपाक सुरवात केली। आयज 15 एप्रिल आसा आनीक सादारणपणान 27 एप्रिला पासून आयज मेरेन आमी जर आढावो घेत जाल्यार दोन्ही कॅन्डिडेटांचो दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आनी दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपलो पयलो राउंड जो आसा हो राउंड ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा। हे वेळार भाजपाचे आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा तशेंच उत्तर गोंयचे भाजपा अध्यक्ष महानंद अस्नोडकार हाजीर आशिल्ले। भाजपाक दोनूय मतदारसंघांतल्यान मेळपी प्रतिसाद पळोवन दोनूय उमेदवार भोवमतान जैतिवंत जातले हातूंत कांयच दुबाव ना अशें भाजपा फुडारी फ्रांसीस सिल्वेरा हांणी सांगले। सगळ्यांचो रिस्पॉन्स इतलो मेळ्ळो आसा, भाऊ आमी तुज्या फाटल्यान आसा, कसलीच गरज ना। सगळे कम्युनिटीचे लोक आमचे हिंदू जे मतदारसंघात आसात सगळ्यांनी बरो तेंको ताका दिल्लो आसा आनी आमच्या मतदार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां भाऊ मेजॉरिटी आमच्या मतदार आमी दितलेच आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते इतले बरे नेटान वावुरतात आनी आयज पासून आमी सुरवात आतां जाल्ली आसा आनी आमचे जावं आमच्या मतदारसंघात आनी तिसवाडीन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो भोंवलोलो आसा, जावं तालिगांव, सांताक्रूज, कुंभरजुवा आनी पणजे हे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपले विजीट फर्स्ट राउंड तेणें काडलेलो आसा आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीचे आतां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटीची। इतले मजगती काँग्रेसीचे दोनूय मतदारसंघा खातीरचे उमेदवार उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियतो फर्नांडीस 17 एप्रिलाक आपले उमेदवारी अर्ज सादर करतले। 18 एप्रिलाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंयांतल्यान मनोज परब आणि दक्षिण गोंयांतल्यान रॉबर्ट परेरा आपलो उमेदवारी अर्ज सादर करतले।
आरजेपीचे मुखेली आणि पक्षाचे उत्तर गोयचे उमेदवार मनोज परब हांणी इंडी गठबंधनाकडेन जागे वांटपाविशीं चर्चेक उत्सुकता दाखयल्या, पूण ताचे पयलीं इंडी गठबंधनाक तांच्यो 3 अटी मान्य करच्यो पडटल्यो असो प्रस्ताव तांणी फुडें केला। हातूंत म्हादय कळसा बंडुरा प्रकल्प रद्द करचो अशी पयली अट दवरल्या। तशेंच इंडी आघाडीच्या राष्ट्रीय जाहीरनाम्यांत म्हादय गोंयकारांचीच उरतली, कर्नाटका कडेन वचपाक दिवचे ना। दुसरी, राज्यातल्या सगळ्या बेकायदेशीर झोपडपट्टी मातये भरवण करतले आणि राज्यात वाढपी स्थलांतरितांची संख्या उणी करपाविशीं आपल्या राज्य जाहीरनाम्यांत नमूद करचे। जाल्यार तिसरी अट, इंडी आघाडीन पोगो विधेयक आपणावचे नाजाल्यार गोंयकार कोण हाचे स्पश्टीकरण दिवचे। ह्या 3 अटींचेर इंडी गठबंधनाचेर जागे वांटपाविशीं चर्चा करपाचो प्रस्ताव दवरला। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या निर्देशात ज्या मतदारांक मतदार वळखपत्रां जारी केल्या तांणी मतदान करचे पयलीं मतदान केंद्रांनी आपली वळख दाखोवपा खातीर मतदार वळखपत्र सादर करची अशी अपेक्षा आसा। जे मतदार वळखपत्रां सादर करपाक शकनात तांणी आपली वळख दाखोवपा खातीर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बँक वा टपाल खात्यान जारी केल्ल्या फोटो सयत पासबुक, कामगार मंत्रालयाची येवजणेखाला जारी केल्ले भलायकी विमो स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट यासारखे दस्तावेज सादर करचे। मतदार वळखपत्रांत लिपीक चुको, शुद्धलेखन चुको हांचेर आडनदर करूं येता, पूण मतदाराची वळख स्थापन करपाक शक्य जावपाक जाय। जर मतदार दुसऱ्या विधानसभा मतदारसंघाच्या वेंचणूक नोंदणी अधिकाऱ्यान जारी केल्ले वळखपत्र सादर करता जाल्यार ह्या मतदाराचे नाव मतदान केंद्रा संबंधित वेंचणूक वळेरेंत आसपाक जाय। जर मतदाराचो फोटो ताणें सादर केल्ल्या मतदार वळखपत्रा बरोबर जुळना जाल्यार ताणें फोटो आशिल्लो दुसरो सरकारी दस्तावेज सादर करचो। उत्तर गोंयचे भाजपाचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी आयतारा हल्दोणे मतदारसंघातल्या देवी भगवती साखळेश्वर देवळात आशीर्वाद घेवन प्रचाराक सुरवात केली।
अल्दोने पंचायत सभाघरात अल्पसंख्याकांची बसका घेवन तांच्यो कागाळी श्रीपाद नायक हांणी आयकून घेतल्यो। हे वेळार आदले आमदार ग्लेन टिकलो तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे अल्दोनेचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। हे वेळार उलयतना श्रीपाद नायक हांणी दर वेंचणुकेत भाजप आपलो जाहीरनामो लोकां मुखार दवरता आनी 5 वर्सां भितर ताची अंमलबजावणी करता अशें सांगले। फाटल्या वेंचणुकेत नमूद केल्ल्या जाहीरनाम्यांतली 99% कामां पुराय जाल्ल्याचेर तांणी खोस उक्तायली। आउट ऑफ 75 years 60 years जे आसात ते तांणी सत्ता भोगली परत निवडून आयले, सगळ्या तरेच्यो घोशणा केल्यो, वादे केले, परंतु देश हाल्लो ना। तांणी फक्त प्लॅनिंग ह्या देशाक फुडें व्हरपाक जे प्लॅनिंग करता तें प्लॅनिंग करूं ना आनी हांगसरलो गरीब जालो तशा तसोच उरलो, ताची उदरगत जाली ना। हांगसर इंडस्ट्रीज येवपा आशिल्ल्यो, त्या देशान इंडस्ट्रियलायजेशन बरें जावपा आशिल्लें तें तितलें फास्ट जालें ना, म्हणजे जाय तसो विकास जावना, थोडेफार प्रमाणात जाला। परंतु जेन्ना मनशाक मनाक जेन्ना प्लॅनिंग आसना चलता, लोक निवडून दितात, मेजॉरिटीन निवडून येवप आणि त्या सत्तेचो उपयोग फक्त आपल्या पार्टी लागून आणि आपल्या फॅमिली लागून करप अशें सगळें आमी पळयलां। हांव विरोधक म्हणून टिका करिना, तुमचें व्हॅल्युएशन तुका देवान हें दिल्लें आसा, तुमी करतात व्हॅल्युएशन तेजें करत कितें परिस्थिती जाली म्हणटकीर। काँग्रेस पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप आणि भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां आपल्या 25 वर्सांच्या खासदारकीच्या काळात तशेंच NDA सरकारांतल्या मंत्रीपदाच्या काळात गोंया खातीर दिल्ल्या योगदाना विशीं उक्ती चर्चा करपा खातीर आवाहन केलां। आपूण लोकसभेत पावल्यार गोंयकारांचो भक्कम आवाज म्हण गोंयचें प्रतिनिधित्व करतलो अशें उतर उत्तर गोंय उमेदवार रमाकांत खलप हांणी दिवचले जाल्ल्या प्रचार सभे वेळार दिलें। हे वेळार अल्दोनेचे आमदार कार्लोस फेरेरा, दिवचल गट काँग्रेस अध्यक्ष मनोज परब आणि हेर पक्षाचे वांगडी हजर आशिल्ले। तू जी कामाची यादी दिवंक सोदता किंवा दिल्या ती जर वाचली तर 2 कोटी 5 कोटीचे वर्षाक खासदारांक मेळतात। भितरल्यान खंय स्मशानभूमी मारली, खंय आनी कितें मारलें, अशा प्रकारची यादी दिल्या। मेजा वयले केळे काडून अशें वाटप हे कोणी करूं शकता। म्हाकाय ते 18 म्हयन्यांत कितें तरी 1.25 कोटी कितें तरी खर्च करपाक मेळ्ळे, हांवें तशीच कामां केल्या, इतर खासदारांनी केल्या। पण ह्यांच्या कारकिर्दीन एक दत्तक विलेज योजना म्हणून लागू जाल्ली, दर 5 वर्षांनी दत्तक योजना। हांव विचारता आमच्या खासदारांक, तुम्ही खंयची गांवां दत्तक घेतली? इब्रामपूर नावाचें एक गांव म्हाका आठवता, पण थंय तुमच्या कडल्यान एक 5 नव्या पैशाचें काम जाल्लें ना। 2024 वर्साचो नौदळ भोवमान सुवाळो वास्कोच्या INS हंसा हांगा काल जालो। हे वेळार भारताच्या राष्ट्रपती वतीन नौदळाचे मुखेली एडमिरल R हरिकुमार हांणी वेगवेगळे गॅलेंट्री आणि बिगर गॅलेंट्री पुरस्कार भेटयले। हे पुरस्कार नौदळ अधिकाऱ्यांच्या शौर्य फुडारपण, वैयक्तिक उपलब्धी तशेंच उत्कृष्ट सेवे खातीर तांकां दितात। हे वेळार नौदळ मुखेल्यांनी गार्ड ऑफ ऑनराची पळोवणी तशेंच संचलनाची मानवंदना स्वीकारली। हे वेळार तांणी 37 वेगवेगळ्या सेवे खातीर नौसेना पदकां भेटयली। नौदळ मुखेली हरिकुमार हांणी हे वेळार उलयतना नौदळ अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उत्कृष्ट सेवेची तोखणाय केली। तशेंच दरेक साथीदारांक तांच्या घरच्यांनी दिल्ल्या तेक्याचे तांच्या सेवेत महत्वाचे योगदान आशिल्ल्याचे तांणी हे वेळार सांगले। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन
मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी इस्रायलचे प्रधानमंत्री नेतन्याहू हांकां इराणा आड हल्लो करपाक अमेरिका सहयोग दिवचे ना अशें स्पष्ट उतरांनी सांगलां। G7 बसके वेळार फुडाऱ्यांक संबोधीत करतना अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी इराणा आड हल्ल्याची खर उतरांनी टिका केली। तांणी इस्रायल बरोबर खंबीरपणान उबो रावतलो अशें सांगलें, पूण इराणा आडच्या हल्ल्यात सहयोग करचो ना अशें सांगलें। तशेंच हो हल्लो बेगीनूच बंद करचो अशी शिटकावणी तांकां दिली। उत्तर पूर्व राज्यांनी काँग्रेसीक बरो प्रतिसाद आनी तेको आसा असो विश्वास काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश हांणी उक्तायलो। आसामाचे 7 मंत्री आनी मुखेलमंत्री काँग्रेस उमेदवारांक हारोवपाचे पुराय यत्न करतात अशें तांणी सांगलें। हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार सभी जगहों में सही ढंग से चल रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को उसके सामने कुछ बाधाएं लगाने के लिए, खास तौर से असम में असम के मुख्यमंत्री और असम के 7 मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जोरहाट में बैठे हुए हैं क्योंकि वो घबराए गए हैं कि जोरहाट के हमारे उम्मीदवार गौरव गोगोई जी जरूर इस सीट को जीतने वाले हैं। भाजपाचे वडील फुडारी डॉक्टर एस जयशंकर हांणी बंगळुरूत एक पत्रकार परिशद घेतली। भाजपान देशात वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडल्यात, त्यांचो लोकांक सदांच फायदो जाला अशें तांणी हे वेळार उलयतना सांगलें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, which has been really giving free rations of 5 kilos of rice in this state to people. Today 80 crore people in India benefit from it. Similarly, the Awas Yojana, which already across the country has created 4 crore houses. There is a target of increasing this by another 3 crores more. For every household, the electricity bill will come down by Surya Ghar Yojana, where there will be rooftop solarization and the benefits from that. In terms of support for employment, one of course with the Mudra loan amount, which is 10 lakhs, we will increase it to 20 lakhs. म्हापशेच्या अवर लेडी ऑफ मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त आयज व्हडा भक्तिभावान मनयले। इस्टराच्या 15शी उपरांत म्हापशेच्या मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त मनयतात। ख्रिस्ती भावंडा सयत हिंदूय भावीक हातूंत वांटो घेतात। मिलाग्रीस सायबीण भाविकांच्यो इत्सा पुराय करता अशें मानतात। हाका लागून भावीक व्हडा संख्येन मेणवाती, तेल, दुडू तशेंच साडयो लेगीत मिलाग्रीस सायबिणीक ओंपता। हे वेळार आल्दोनेचे आमदार कार्लोस फरेरा हांणी मिलाग्रीस सायबिणीच्या प्रार्थना सभेत वांटो घेवन सगळ्यांक ह्या फेस्ताची परबी भेटयली। आज आमचे मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त म्हणून देखून हांव आयला पांय पडपाक आनी दीस इज वेरी इम्पॉर्टंट कित्याक मिलाग्रीस सायबिणी सपोज टू बी वन ऑफ द 7 सिस्टर्स वेर वन इज आमचे लालाई देवी आसा, देन केलबा देवी आसा ते कडेच फ्रॉम मुलगांव आनी इनायत पासून मायेन पासून आसा। हांव काल मायेन गेल्लो तासून लोकांनी म्हाका याद केले
गोयने मिलाग्रे साहेबांची. सो हांव खूश आहा की दीस इज नॉट जस्ट a special feast of Milagre Saibini. This exemplifies the communal harmony which is between the different religions in Goa, which is something unique across our nation. So with this kind of a spirit which people go and celebrate these festivals, I think this is unique and this makes this feast more special. आयज IPL क्रिकेट सर्तीत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचो सामनो सनरायझर्स हैदराबाद हांच्या आड जातलो. हो सामनो बंगळुरूत खेळटले. आतां मेरेन जाल्ल्या सामन्यांनी बंगळुरूचो पंगड गूण वळेरेंत निमाण्या सुवातेर आसा. विराट कोहली सोडल्यार पंगडाच्या खंयच्याच खेळगड्याक आजून फावो तें यश मेळूंक ना. जाल्यार सनरायझर्स हैदराबाद पंगड आतां मेरेन 5 सामने खेळ्ळा. तातूंतल्या 3 सामन्यांत जैत मेळ्ळा जाल्यार 2 सामन्यांत तांकां हार घेवची पडली. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांच्या दक्षिण भारत प्रचाराक नेट. भाजप संकल्पपत्रात दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्तताय करतलो प्रधानमंत्र्यांचे उतर. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी दिली गती. भाजपाच्या अमित शाह आणि उत्तर उदेंत भागात जाल्यार काँग्रेसीच्यो स्टार प्रचारक प्रियंका गांधीन राजस्थानात केलो प्रचार. गोंयांत भाजपाचे दोनूय उमेदवार फाल्यां 16 एप्रिलाक भरतले आपले उमेदवारी अर्ज. काँग्रेस 17 एप्रिलाक जाल्यार RJP 18 एप्रिलाक भरतले उमेदवारी अर्ज. RJP 3 अटींचेर इंडी आघाडी कडेन जागे वांटपा विशीं चर्चा करपाक तयार. म्हादय प्रस्न बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो आनी पोगो विधेयकाचो ह्या अटींत आस्पाव. आनी इराणाचेर हल्लो करपाक अमेरिका इस्रायला बरोबर आसची ना. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांचो हल्लो थांबोवपाचो सल्लो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.